नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। कला संस्कृती संचालक लोलयेकाराचे करस्पॉन्डन्स परफॉर्मिंग आर्ट्स डिग्रीचे प्रकरण वतले विजिलन्साक। लोलयेकाराचे लिवो अटेंडन्साचो रेकॉर्ड दिवंक न्हयकार, नारायण खराडेचो एक्सपोजे। फातोड्डे 4 रूमाच्या घरांक लायटीचे बिल 44 लाख। पावसाळी अधिवेशन जाले, पॉवर मिनिस्टराची आश्वासनाय व्हावली, बिलांच्या अंधाधुंदीचेर खासा रिपोर्ट। पर्रीकाराक आपल्या सपोर्टाची गरज ना, गरज पडल्यार ताचे खातीर वावुरतलो। आपल्या कॉर्पोरेटरांचो पर्रीकाराक तेको, गोवा फॉरवर्डाच्या बाबुशाचो मिडिया स्टेटमेंट। धुळेर म्हापशेच्या सुंदर स्वीट मार्टाचेर एफडीएची धाड, 3 लाखांचो माल जप्त। भेसळी माल तयार करताना कामगारांक धरले रंगे हात, पोरूय ह्याच मार्टाचेर घाल्ली धाड। एमईएस कॉलेज जंक्शनार एकार एक एक्सिडेंट चालूच। 4 व्हीलर आणि 3 टू व्हीलरांचो विचित्र एक्सिडेंट। मोटारसायकलवालो जखमी, बेशिस्त आणि निष्काळजी 4 व्हीलराच्या ड्रायव्हराड केस। आणि जीएफडीसी फुटबॉल समजना जाल्यार तांणी फक्त पिकनिकोच करच्यो, जीएफएचो सणसणीत थांबणो। कला संस्कृती संचालक प्रसाद लोलयेकाराचे करस्पॉन्डन्स परफॉर्मिंग आर्ट्स डिग्रीचे प्रकरण विजिलन्साक वतले। स्टेज आर्टिस्ट नारायण खराडेची शिटकावणी। असिस्टंट डायरेक्टर अशोक परबानी अशीच डिग्री घेतल्या। सरकारी ऑफिसर ड्युटीर आसतना हो परफॉर्मिंग आर्ट्साचो कोर्स कसो करपाक शकता? लोलयेकाराची क्लासीची अटेंडन्स, लिवाचो रेकॉर्ड मागल्यार खातेंय दिना आणि शिवाजी युनिव्हर्सिटीय दिना। दुसरे वटेन कला अकादमीची असलीच डिग्री घेतिल्ल्या भुरग्यांक वाल येना। कला आणि संस्कृती खात्याचे संचालक प्रसाद लोलयेकर आणि डेप्युटी संचालक अशोक परब हाजो प्रश्न आसा असो की हो रेग्युलर कोर्स शिवाजी युनिव्हर्सिटीतलो जो कोल्हापुरान चलता तो तांणी हांगा ड्युटीर आसतना कसो केलो? त्यांनी लीव घेवन केला काय लीव घेनासतना केला हे विचारपाक हांवें आरटीआय फायल केल्ली। तेचें उत्तर म्हाका मेळ्ळा तें सामकें विचित्र मेळ्ळा की असली पर्सनल इन्फॉर्मेशन आमी दिना म्हणून। एक म्हणजे हांव तक्रार करतलो विजिलन्स डिपार्टमेंटा कडेन एक आणि संबंधित मंत्र्यांकडे, कारण त्यांनी ह्या हेतूर लक्ष घालचें। कारण 2 गंभीर मुद्दे आसा, एक तो डॉक्युमेंट जो लीक जाला ताजो आणि रेग्युलर कोर्स ड्युटीर आसतना 2 वर्सांचो कसो कंप्लीट जाला। आणि तिसरो म्हाजो मुद्दो की कला अकादमीन जो 3 वर्सांचो कोर्स चल्ला तो आतां तरी रेकॉग्नायज करचो, कारण थंय 3-3 वर्सां दिल्ल्या भुरग्यांक फुडें कांयच नासता आणि म्हणून तांकां वणवण फिरचें पडटा। कला संस्कृती संचालक प्रसाद लोलयेकाराक प्रुडंटान आरोपाविशीं विचारले। त्या कलेच्या मळाचेर वावुरपी एक्सटर्नल पद्दतीन हो कोर्स करपाची तजवीज युनिव्हर्सिटीनूच केल्या म्हूण लोलयेकारान सांगले। आपलें कितें चुकलां आसत जाल्यार राज्य सरकारान चवकशी करून पळोवची म्हण आपणे सरकाराक नोट घाला अशी माहिती लोलयेकारान दिली। ही जी एमपीए डिग्री आमी शिवाजी युनिव्हर्सिटींतल्यान केला, तातूंत जे प्रॅक्टिशनर आसा जे ऑलरेडी थिएटर करतात त्यांचे खातीर डे टू डे अटेंडन्स कंपल्सरी ना। आणि फक्त तो 2 जाणांची नांव घेवन जेन्ना उलयता तेन्ना हें क्लियर आसा की तो आमकां मेलायन करपाक पळयता। ताजेर डिफॉर्मेशना सारकी वेगवेगळे मार्ग कितें आसात तेजे आमी योग्य आमी वकिलाचो सल्लो घेतले, पूण त्याच बरोबर सांगता की ज्या वेळार तो फेसबुकाचेर बरोवपाक लागलो तेन्ना हांवें स्वता हांवें गव्हर्मेंटाक नोट मूव केला की असो आरोप आमचेर जाता फेसबुका वयल्यान, तेन्ना प्लीज हेतून इन्क्वायरी करची आणि खरोखर आमी दोशी आहा का पळोवचें म्हण। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे। 4 रूमाच्या घरांक लायटीचे बिल 44 लाख। पावसाळी अधिवेशन जालें आणि पॉवर मिनिस्टराची आश्वासनाय व्हावली। लायटीच्या खात्याची बिलिंग सिस्टम जाग्यार घालता म्हणून मडकयकार उलयल्लो। म्हयनो जावंक ना आणि खातें कंझ्युमरांक शॉकार शॉक दीत आसा। फातोड्डे 4 रूम आशिल्ल्या एका घराक 44 लाखां वयर बिल मारून दिलां। बिलाच्या अंधाधुंदीचेर खासा रिपोर्ट। पण आमी एक आता सर्क्युलर काढलेलो आसा, आमी डिपार्टमेंटा कडेन याचे सोल्युशन काडपाक
जे आमचे मिटर रिडर आनी जे बिलां इश्यू करता तांकां आमी इंस्ट्रक्शन दिल्लें आसा, जर तुमकां एखादें बिल दिसलें जेका रेगुलरली 500 रुपया येतालें तेका जर एकदम 3000 5000 जर येयलें तें बिल इश्यू करूं नाका, तुमी परत रिचेक करा. वीज मंत्री उलोवन दाखयता ते आयकल्यार खात्याच्या कारभाराक ताळतंत्र दिसना. लायटीच्या खात्याचो अंदाधुंद बिलिंगाचो कारभार कसोच जाग्यार येना. लायटीची बिलां पळयल्यार खाते आनी मिटर रिडर एक एक दिवे लायतात ते दिसतात. घर 4 रुमांचे, लायटीच्या खात्यान बिल मारून दिला 44 लाखा वयर. फातोड्डेच्या एका फॅमिलीक हो खात्याचो शॉक. म्हाका एजपल 4000 येयल्ले ते हांवें फारीक केलें. आतां 40 आनी 4 लाख केले. ते म्हाका सांगोड्ड्यान बी दुखपा लागलें तें बिल पळोवन. कळना हांवें कितें केलें. मागीर आतां तें कितें म्हूण हांव करूं म्हणून मुगे विचार. आनी तूं ल्हान मुगे घर. कितू दीस जाले येयला बिल? काल येयलें. काल येयलां. पियेदाद म्हणटा आपल्याक 300 ते 400 रुपया म्हऱ्यान बिल येतालें. मात हे फावट बिल हातार पडटनाच काळजाचो ठोको चुकलो. हरशीं बिल कितलें येयी तुका? हेचेर म्हाका 300-400 रुपया येयी. हेच्या चड येनाशिल्लें. आनी पयर कितले फारीक केले तुवें? पयर ते गेले ते फावटी 4000. कितू रूम आयले घराक? घरा मुगे 1 2 3 आहा. 3 रूम आसा. आनी तो जाल्यार एक बंद आहा, 3 आहा. तें तुका टेन्शन जालां आतां? हय, म्हाका तें बिल पळोवन आमगे ते फ्रेंडा दाखयलें बाबा पळय म्हाका शिकोवप ना न्ही. तितली हांव कशें हारे म्हाका एक काम ना, लेबर आहा कितें काम करता मेळ्ळें जाल्यार हांव इतलें बिल कशें म्हूण फारीक करतालें. काचाबूल पियेदाद बिल घेवन एक्टिविस्ट कामेलो बारेटो कडेन पावलो. म्हाका बिल दाखयत हांव सरप्रायज जालो की तुजे कडेन फॅक्टरी बिहाक आमी चालले काय वर्सां बिल गा म्हूण, काय तूं फाके एक फातोर्डा कॉन्स्टिट्युन्सी बिल भरता का म्हूण. इतली काय दिसली म्हाका. ना रे मुरे म्हणपा लागला आपल्या कडेन 2 फॅन आहा, 1 फ्रीज आहा आनी एक बारीकशें कितें आहा म्हणपा लागलो. आनी काय ना हें कितें काय म्हणपा लागलो. अशें तर येवन तो शॉकाद जालो. सो हे आमचे जे डिपार्टमेंटान इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जे अनएज्युकेटेड मनीस बसल्या ते बिलां तांकां कांय कळना. हेजेर बरे सरकारान बरे मनशान दवरचे. पियेदाद म्हणटा तो शिकूंक ना जाल्यार दोळे धापून बिलां धाडपी पॉवर डिपार्टमेंटाचो स्टाफ शिकला. पियेदाद म्हणटा फातोर्डेच्या आमदार मंत्र्यान तरी लक्ष घालून ताका साल्वार करचो. मात लायटीच्या खात्याचो अंदाधुंद कारभार जाग्यार येतलो काय ना हो प्रस्न जाप नासतना उरताच. स्टुडंटा खातीर फातोड्डे सावन सावयो डायस. पर्रीकाराक आपल्या सपोर्टाची गरज ना, मात गरज पडली जाल्यार आपूण ताचे खातीर प्रचार करतलो म्हूण बाबूश उलयला. ताणें खंय ताच्या कॉर्पोरेटरांक पर्रीकाराक सपोर्ट दिवंक सांगल्यात. पर्रीकार पणजेचो, पणजेकारांनी ताकाच हाडूंक जाय. पणजे इम्पोर्टेड उमेदवाराची गरज ना म्हूण गोवा फॉरवर्डान मिडिया स्टेटमेंट केला. And it is very clear, I have given a clear indication to all my voters, whoever supported me in my last election, that we should wholeheartedly support Mr. Manohar Parrikar. Mr. Manohar Parrikar has not told me to campaign for him. But if he asks me to campaign, definitely I would. Manohar Parrikar doesn't need anyone to campaign for him in Belarus. Mr. Manohar Parrikar himself is basically a man of stature. Main issue is not the casinos actually. I look at it. The main issue is the parking is the issue. I think that is traffic is the major problem as far as country is concerned. मार्केटांतल्यान तर कॅसिनो काडटा जाल्यार कॅसिनो आमी काडटात. कॉमन मिनिमम प्रोग्रामान आहा. काँग्रेस पार्टी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कॉपी करता. कॅसिनो काडटले म्हणून एक पणजे काडटले हाडिल्ल्या जाणी मार्केट काडटले आमी तांकां आमी काडटात तांकां. And he is the only man who can become chief minister in this election. So any choice कितें आहा? So now, as Mr. Manohar Parrikar has come back, so I am sure that he is going to get overwhelming support. Give a break.